आम्ही आयज एक अशी गजाल आयकता की जे कलेक्टर आसा तांची खंय मिटींग जाली आणि मेजर आमी पळयता की पणजे पार्किंगाचो इशू आसता तेजे लागून एक मिटींग जावन अशें डिसायड जालें की टॅक्सी ज्यो आसा ट्युरिस्ट टॅक्सी तांकां पार्किंगान गाडी लावपाक मेळची ना. आतां हाजेर खूब लोक कन्फ्यूज आशिल्ले की समजा बाबा आमी आतां ट्युरिस्ट घेवन पणजे येतात, आतां दुसऱ्या शहरांतल्यान पणजे येवप जाता ट्युरिस्ट घेवन, सो तेन्ना आमी कितें करप काय म्हणून. जाल्यार हो प्रॉपर आमी सांगता की एक्चुली सिच्युएशन आनी इशू कितें तो. कलेक्टरान जावं जे ट्राफीक एस पी आहा तेंच्यांनी मेन्शन केला आनी ऑलरेडी ते रुल्सान आसा की जर तुमची ट्युरिस्ट टॅक्सी आसा जाल्यार तुमी गिरायकाची वाट पळयत खंयच्या पार्किंगान गाडी लावपाक शकनात. तुमकां जर गिरायकाची वाट पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी हॉटेलाच्या भायर जावं तुमी घरा कडल्यान ऑपरेट करूंक शकता, पूण जी जनरल पार्किंग आसा थंय तुमी आपली ट्युरिस्ट टॅक्सी हाडून पार्क करपाक शकनात. जर तुमचे वांगडा जर कोण ट्युरिस्ट आसा तुमच्या गाडयेन आनी तुमी तांकां खंय शॉपिंगाक सोडला जाल्यार तुमी पार्किंगान गाडी लावपाक शकता तांची वाट पळोवपाक. तशेंच पिकअप आनी जे ड्रॉप आसता त्या पॉयंट्सांचेर सुद्दां तुमकां टॅक्सी लावपाक मेळटली, पूण ताजो टायम एक असो आसतलो की 3 मिनटां, ताज्या भायर तुमकां टॅक्सी लावपाक मेळची ना. आतां हाजे खातीर खुबशें कन्फ्युजन आशिल्लें आनी तें कन्फ्युजन मातशें सुटावें जावचें म्हणून हो रिपोर्ट आमी केला. आतां जातालें कितें की पणजेन पे पार्किंग आसलेल्या कारणान कोणूय खंयूय गाडी लायतालो, पे करतालो आनी रावतालो. सो हांगासर तो मातसो रूल चेंज सो जाताना दिशिल्लो. सो आतां तशें पणजे ह्यान फुडें जावचें ना आनी जंय जनरल पब्लिकाचें जें पार्किंग आसा थंय ट्युरिस्ट टॅक्सीक पार्क करपाक मेळचें ना आनी टॅक्सी पार्किंगा खातीर थोड्यो डेडिकेटेड पार्किंग आसतल्यो, थंयच तांकां ज्यो ट्युरिस्ट टॅक्सी आसा त्यो पार्क करपाक मेळटल्यो.